हॅलो. हॅलो. या हॅलो, हांव गौतमी उलयतां फोंडेच्यान. हां विचार. हांव प्रेग्नंट आसा 6 मंथाचें. सो म्हजो दात एक डिके जाला. सो म्हाका कितें ट्रिटमेंट घेवपाक तशें कितें प्रॉब्लम आसा? पण एक सांगात म्हाका, तुमकां तो दात त्रास करता? हय, म्हणजे कितें खाल्लं म्हणजे तो पोकळ जाल्ल्या भशेन जाला. नाही एग्रीड, पोकळ जाला हें म्हाका म्हणजे कळ्ळें म्हाका डिफरंट. बट इज इट ट्रबलिंग यू, म्हणजे इज इट बाबा पेनफूल आसा, दुखता, सुजता अशें विचारता. दुखता, केन्ना केन्ना चड दुखता, केन्ना केन्ना कमी दुखता, और कितें खातना चड त्रास जाता. आतां प्रेग्नन्सी भितर आमकां स्ट्रिक्ट म्हणजे आमी जर विचार करीत जाल्यार आमकां 3 ट्रायमिस्टर आसता आनी तुमी सांगता तुमचो सेकंड ट्रायमिस्टर चल्ला. सो एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार डेंटला हेचे हितूंतल्यान जर सादो ट्रिटमेंट करपा आसत जाल्यार सेकंड ट्रायमिस्टर इज कन्सिडर्ड टू बी द सेफस्ट. सो तुमी म्हणटात की जर मातशें दुखता आनी तुमकां जर कांय त्रास ना जाल्यार तुमी वचोन तो सादो ट्रिटमेंट नॉर्मल फिलिंगान बी करूं येता. मेजर सर्जरीज किंवा मेजर ट्रिटमेंट मे बी अवॉयडेड ड्युरींग दीस प्रेग्नन्सी. दॅट इज द बेस्ट वे. म्हाका दिसता तुमकां काय जर सादें आसत, जर तुम दोतोरान विचारलें तुमकां ते भशेन जर पयलीं जर कितें बारीक मायनर पेन जाता आसत जाल्यार तुमी अर्ली स्टेजीन ट्रिटमेंट करपा जाता. सेकंड ट्रायमिस्टर इज कन्सिडर्ड टू बी द सेफस्ट. ओनली थिंग डोंट पुट युअर सेल्फ ऑन मेडिकेशन्स. बरोबर. नाही मेडिकेशन मध्ये देर आर सम सेफर अल्टरनेटिव्स व्हिच कॅन बी ट्रायड एज पर द नीड. एक डॉक्टर तुमकां आतां होच प्रश्न हे दोगांचे प्रश्न मातसो फुडें ड्रॅग करता. कारण ऑफन खुबशे फावटी जशें ताणें म्हटलें की दातान मातेर जाता किंवा हांचे म्हणल्यार कॅविटीज जाता. तर हांव तुमकां विचारता हाचे एक बाबा तातल्या तातून एक सेफ गार्ड करपा खातीर किंवा एकदां जालें सुद्दां जाल्यार बाबा हाचो त्रास न जावपा खातीर केन्ना केन्ना तुमी म्हणटात न्ही डॉक्टर की दिसाक 2 दात घासचे किंवा सो यू जस्ट गिव अस अ ब्रीफ आयडिया अबाउट वॉट शूड बी अवर टेक्नीक ऑफ ब्रशिंग, हाव द ब्रशिंग शूड बी डन, अँड वॉट आर द चॉयस ऑफ टूथपेस्ट बी मस्ट. कारण कित्याक आमी टीव्हीर पळयता अमकी एक्ट्रेस वापरता म्हणून वापरूंक शकता. डॉक्टर म्हाका सामको कॉल आयला, तो घेवया आनी ह्या प्रश्नाचें उत्तर तुमी मागीर याद दवरून दियात म्हाका. हॅलो. 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 हां हॅलो. हां विचारात, प्रश्न विचारात. हांव गोंयच्यान उलयतां. हां उलय. तुज्या टीव्हीचो आवाज कमी कर. हॅलो. कॉंग्रॅच्युलेशन डॉक्टर. थँक्यू. म्हणजे बरें आसा, म्हाका तुमच्या मतदारसंघाचो तुमकां कॉंग्रॅच्युलेट करता. बरें आसा, प्रश्न विचार. हांव एक्चुअली म्हजी पयली प्रिविलेज तुमचे कडेन उलोवपाची. सांगात. खूब उमेद जाली तुमी टीव्हीचेर पळोवन तुमकां. थँक्यू. तुमचो प्रश्न कितें आहा सांगात. प्रश्न विचार. वळखलो दोतोर. हय बाबा प्रश्न विचार शाण्या, आनी बाकीचे लायनीन आसात लोक. दिसा दात कितले फावटी ब्रश करपाचे? ते विचारला हांवें, ते सांगतलो दोतोर तुमकां. हय ऐकात. ओके थँक्यू. पयलीं म्हणल्यार तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार आमी सगळ्यांनी दिसाक 2 फावटी ब्रश करपा जाय. एक म्हणल्यार सकाळ फुडें जेन्ना उठ्ठा तेन्ना आनी न्हिदचे पयलीं. बरोबर. जर नियमीतपणे तुमी जर हे दात ब्रश करतले जाल्यार म्हाका दिसता 50 ते 60% डेंटल प्रॉब्लम जी जावं शकता ती प्रिवेंट करपा जाता. अच्छा बरोबर. आतां हाजे भितर कितें आहा की तुमी दुसरो प्रश्न विचारलो म्हाका पेस्ट खंयची वापरपाची. पेस्ट हो बरो डायसी क्वेश्चन. कारण हांव जर खंयची एक पेस्ट नांव घेतलें जाल्यार हांव एंडोर्स करता, पूण हांव तुमकां सांगता की इट इज लायक दीस. आमी जर खंयच्यानूय हांगाच्या एका जाग्यावयल्यान दुसऱ्या जाग्यार वता ते आमी मारुती गाडयेनूय वचूं येता किंवा मर्सिडीज घेवनूय वचूं शकता. आमकां काम कितें आहा, आमी आमचें काम कितें आहा की एका जाग्यावयल्यान दुसऱ्या जाग्यार वचपाक जाय. जशें आमी ब्रश करपा जाय. आतां ती गाडी खंयची आसूं येता आमकां ती व्हरतली. सगळ्या परस पेस्टी परस चड म्हत्वाचें म्हणटा तें आमी ब्रश कशें करता तें किंवा ब्रश करप हें म्हत्वाचें. पेस्ट ही मेन सगळ्याकूय जाय आनी ती फोमींग एक्शन करता किंवा तेजे एक्शन खूब आसता ज्यो लायक फोमींग एब्रेसिव क्लीन दवरपाक ताजे भितर किंवा बरी टेस्ट येवपाक ताजे खातीर पेस्ट वापरप. पूण ब्रशींग करप नियमीतपणे हें इम्पॉर्टंट. आनी ताजे भितर कितें आहा की ताजे ब्रशा भितर सुद्दां आडवे ब्रश करप ना, जाता तितले उबे ब्रश करपाक जाय. वर्टिकल आनी शॉर्ट स्ट्रोक आसपाक जाय. ते 3 दात धरून फाटी फुडें मुवमेंट करून 20 फावटी सकल करप. एक्चुअली तुमी पयलीं मेजून करचें पडटलें, पूण आमी पळयलात की लोक थोडे 1 मिनटा भितर सोंपयतात. बरें, आय विल जस्ट आस्क यू अ सब क्वेश्चन टू दीस. म्हणजे असेंब्ली भशेन मातसोच विचारता. म्हाका एकच सांगा डॉक्टर की आतां तुमी म्हटलें न्ही की पेस्ट आसा, मागीर केन्ना केन्ना मागीर थोड्यांना विचारता तुज्या टूथपेस्टींतलें मीठ आसा काय ना, साखर आसा काय ना. डज दीस प्ले एनी रोल? गिमिक्स. अच्छा ओके, दिस इज वॉट आय वॉन्टेड फ्रॉम यू. म्हणजे बेसिकली ह्या ज्यो टीव्हीचेर किंवा खंयचे एडवर्टिजमेंट आसा तांकां चडशे बळी पडनासतना बऱ्या तरेचो ब्रश घेवप, योग्य पद्दतीन ब्रशिंग करप. दॅट इज अनलेस अंटील थोड्यो मेडिकेटेड पेस्ट असतात एज पर द नीड दॅट इज टू बी टेकन अ प्रिस्क्रिप्शन. करेक्ट, एब्सोल्युटली. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयलो आसा. हॅलो. हॅलो डॉक्टर बा. हांव रुपेश उलयतां फ्रॉम मारगांव. रुपेश विचार. म्हाजें क्वेश्चन आहा की ती आमकां कलदाडे येता पळय ती. हय
आता ती थोड जाण कितें म्हणटा ती दुखता तेन्ना काडल्यार तो आयट सायटी प्रॉब्लेम जाता म्हणटा ती खरी गजाल बेश्टी. बरं एकच प्रश्न न्हय. बरो क्वेश्चन. आणि खूप जाणांक हो असता की अक्कलदाडी काढल्या उपरांत विस्त कमी जाता म्हणून. म्हाका कितें जाल्यार अक्कल कमी जातली म्हणून. अशें कांयच आसना स्वताच्या बाबतीन रुपेश तशें कांयच आसना. विस्त काडल्या रुपेश बाबा तुमी पळयात की आमचे कडेन कितलेशे लोक जे कंप्लीट दात काडटात तांची टोटल नजर वचपा जाय. तशें आसनात कळ्ळें न्ही. खंयचीच दात काडली म्हणून दोळ्यांक मार बसता किंवा दोळ्याची विस्त कमी जाता अशें आसना. सो दिस अ मिथ. एक गैरसमज हो. व्हेरी गुड. बरें सर. इट्स व्हेरी मच क्लियर. आणि बेस्ट जाता तो आनी सब क्वेश्चन विचारतो मागचो. म्हाका सांगतो म्हणजे तो विजडम टूथ इंग्लिशीन म्हणटा, अक्कलदाड कोंकणीन किंवा मराठीन म्हणटा. हाचो आनी अक्कलेचो कितें संबंध आसता? तुम्ही दातांचो आनी दोळ्यांचो सांगलो, आता अक्कलेचो विचारता. आतां हाका बरे भशेन सांगपा म्हळ्यार जाता कितें 17 ते 21 वर्सां आमकां वोटींग रायट सुद्दां 18 वर्सां उपरांत मेळटात अशें समजता की आमी मातशे मॅच्युअर जाता. सो दॅट्स वाय इट इज सेड मे बी लायक विजडम टूथ. विजडम त्या टायमार डेव्हलप जाता. बरें सर, थँक्यू डॉक्टर. डॉक्टर तुमकां एक आनीक प्रश्न. आमी उदो ब्रशा विशीं उलयताले. आता मातसो परत तातूंत विचारता. ब्रशानूय परत टॅक्निक्स असतात. म्हणजे कशें आसा, कोण म्हणटा तो हँडल आशिल्लो, कोण म्हणटा तो भितर गेल्या बरोबर हालता, कोण म्हणटा. सो हातूंत बरो ब्रश खंयचो लायक म्हणजे इट जस्ट बी फर्म. एक गोष्ट म्हजो प्रश्न. दुसरो म्हणजे तातूंत 2-3 प्रकार आसतात, सॉफ्ट, मिडियम आणि हार्ड. सो वॉट शूड बी चॉयस बाबा? आता फॉर एक्झाम्पल लायक भुरग्यां खातीर खंयचो चूज करपाक मातशें आमकां थोडक्यान सांगा. एक प्रश्न आसा. आता ल्हान भुरग्या भितर आमी जर एकदम ल्हान भुरग्याच्यान सुरवात करता. हांव कितें व्हडल्या मनशाचें हांव सांगतलो, पूण ल्हान भुरग्या भितर कितें आसा की बोटान ब्रश करतात ते, बोटान फिंगर ब्रश म्हणटात ते. व्हडल्या भितर 2-3 तरेचे ब्रश आसता. इलेक्ट्रॉनीक आसता, हँड ब्रश आसता, आमी जे नॉर्मल यूज करतात हँड ब्रश म्हणटात. हाजे भितर सुद्दां तुमी म्हटल्या त्या भशेन 3 तरेचे ब्रिसल आसता. प्रेफरेबली वी शूड यूज सॉफ्ट. अच्छा. थोड्याकनी असता की सॉफ्ट वापरल्या उपरांत तांकां दिसत उरना की आमी ब्रश करता म्हणून समाधान जायना. पूण प्रेफरेबली यू शूड ऑप्ट फॉर सॉफ्ट ब्रश. आणि दुसरे थोडे फाटी यू कॅन गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक ब्रश. तातूंत हँडलांचो म्हणल्यार कितें फरक येता काय मातसो विचारता तातूंतल्यान? थोडे फाटी नाही. डज इट मेक मच डिफरन्स काय? ब्रश तुम्ही म्हणटा सॉफ्ट. बरं एक दुसरो प्रश्न. हाऊ फ्रिक्वेंटली यू हॅव टू चेंज द ब्रश? पळयात सादेपणान 3 ते 4 महिने जर टायमान सांगपाक गेलो. पूण मेनली तुमकां कळपा सारकें म्हणल्यार ते ब्रिसल फेर जाता, म्हणजे आडवे जाता, वाकडे जाता, तेन्ना दॅट इज द टायम यू शूड चेंज द ब्रश. बरें सर. डॉक्टर आमकां प्रश्न आयलो आसा. हॅलो. 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 विचारात. फोणेच्यान उलयता तो? हय. माझ्या न्ही दातांतून मातशें रक्त कशें येता सकाळच्या बी दात घासता आसतना मातशें रक्त कशें येता. फक्त सकाळचे येता? काय प्रॉब्लेम नसता. आणि मागीर मातशें अशें खाता आसतना घट कितें मातशें तशें. खाता आसतना रगत येता? खाता आसतना रगत येता काय त्रास जाता? त्रास अशें काय जायना, फक्त अशें रेड रगत येता आनी सकाळी मातशें दात घासतना मातशें येता. ऍक्च्युली तांचो कॉन्शन आहा तो म्हणल्यार गम्स ब्लीड जातात. हिरड्यो ज्यो म्हणटा आमी त्यो ब्लीड जाता. बेसिकली जाता कितें की आमी जेन्ना जेयता, जेयल्या उपरांत आमी चूळ बी भरतात, तरी पूण एक दाताचेर न्ही बारीक लेयर उरता जो आमकां दिसत उरना, ताका आमी प्लाक म्हणटात. हो जसो जसो वाडटा आनी घट जाता आनी तो हिरडे आनी दाताचे मदीं उरता आनी ताका शिरकता, ताका कॅल्कुलस, आनी मागीर तो घट जाता कॅल्कुलस. आनी ह्या कॅल्कुलसाक लागून सायडीची हिरडी सुचता. आनी ताजे उपरांत जेन्ना सुचता न्ही, ही पयली सायन आसता ब्लिडींग जावपाची. ही तुमकां इंडिकेट करता की तुमी तुमचे दात सायडीन निवळ करून घेवपाक जाय. आतां प्रोफेशनली हेका स्केलिंग आनी पॉलिशींग म्हणटात, ते तुमी करून घेतल्या उपरांत तुमगेले थांवतली. पूण आनी एक हांव तुमकां हें सांगपाक सोदता की प्रत्येकाने आमी 6 म्हयन्यान एकदां तरी वचून डेंटिस्टा कडेन दाखोवचें. कारण स्पेशली हे ब्लिडींग जाता जे पेरियोडॉन्टल प्रॉब्लम म्हणटा तांकां. पेरियोडॉन्टल प्रॉब्लम किंवा पेरियोडॉन्टल डिजीज जे असतात ते आर सायलंट. ते तुमकां कांयच कळना. आतां तांच्यांनी सांगलां ब्लिडींग जाता म्हणून. ही खंयचे स्टेजीर आहा ते तांच्यांनी वचोन दोतोराक दाखोवन बरें इन्वेस्टिगेट करचें. कारण जशें जशें चड फुडें वता तशें तशें दात हालपा लागतले. ताका लागून ती काळजी घेतली. अर्ली ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयलो आसा. हॅलो. या विचारात. हां विचारात. माझे न्हू 4 वर्सां पयलीं रूट कॅनल केलो दाताचो. हय. तो आतां तो कुशीकचे दात न्हू तेजे सारके फोडटा, म्हणजे गळटा आसतना बी सारके सणसणटा. त्रास जाता जेवपाक बी कितें सोल्युशन? हय. तुमी सांगपाचें आतां. बरें. सायडीचो दात किडला म्हटलें ताणी न्ही. सायडीचो दात दुखता म्हणटात. सायडीचो दात म्हणजे जेवतना बी. हय हय. म्हाका दिसता तांच्यांनी जर पयलीं आयकलां जाल्यार पयलीं हांवें तेंच सांगिल्लें की एक एक फावटी जाता कितें की खूब पयलीं केल्ल्या दाताचें फिलींग एक एक फावटी थोडें वता
किंवा सायडीचो दात किट्टा. सो म्हाका दिसता ताणी सांगला की तो ट्रिटमेंट केल्लो तो बरो आसा, दुसरो सायडीचो दुखता कितें तरी. सो ताका लागून बेजिकली जर कीड लागला जाल्यार सादे फिलिंगान जातलो. सो तांच्यांनी ज्याच दोतोरा कडच्यान जे घेतिल्लो ट्रिटमेंट त्या दोतोरा कडेन सुद्दां वचून दाखयल्या किंवा आनी खंयच्या दोतोरा लागींच्या दाखयल्या मातसो सादेपणान फिलिंग सुद्दां करून सारकें करपाक मॅनेज. डॉक्टर आमी एक्चुअली वी आर गोईंग एट गुड स्पीड. बरेच प्रश्न मातसो तुमकां मदीं इंटरप्ट करता. जशें आमी दातांचे टॅक्नीक, ब्रशिंग टॅक्निक्स किंवा ब्रश खंयचे टूथपेस्ट हाचे आमी थोडक्यान उलयले. तुमी सांगले म्हणजे आय एम जस्ट म्हणजे हांव मातसो ब्रीफ केला लोकांक सारकें लक्षांत वचूं न्ही. कारण आमी कितें जाता खुबशे फावटी अमको स्टार टूथपेस्ट वापरता, अमकी हिरोईन वापरता म्हणून आमी घेता, पण ताची व्हडलीशी गरज आसना. रायट टॅक्नीक, बऱ्या तरेचो ब्रश योग्य वेळार चेंज करप, 6 म्हयन्यांनी डेंटिस्टा कडेन वचप. दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट फीचर्स वीच यू कॅन कीप युअर डेंटल हेल्थ इन द परफेक्ट पोझिशन, हेल्थी स्टेट. डॉक्टर म्हाका एक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो. मनोज उलयतालो दोंगरे वयल्यान. मनोज बाब प्रश्न विचार. आमी तोंडाक मातशें वास मारता ब्रश केलो तरी मातसो, त्या ती म्हाका बेश्टें विचारपाक जाय. बरें आसा, गुड क्वेश्चन. इट्स व्हेरी गुड क्वेश्चन. आनी खूब जाणांक हे प्रॉब्लम आसता. हेलिटोसिस म्हणटात हांगा, मेडिकल टर्मान हेलिटोसिस म्हणटा किंवा बॅड ब्रेथ. आतां हाजे बद्दल सांगपा म्हणल्यार तुमकां वास येवप हाजे बद्दल कारणां खूब आसूं येता. दात सिंपल दात किडलो किंवा हिरड्यो सुजल्यो धरून ते तुमचे डायजेस्टिव्ह सिस्टम सारकें ना तो पर्यंत. मायनर म्हटल्यार तुमगे डायट कितें घेता ते, तुमी जर कांदो लसूण हाजो जर चड वापर केलो ताका लागूनय वास येवं येता. तुमी जर ब्रश सारके करना जाल्यारूय तुमकां वास येवं येता. थोडी जेवणाचे पदार्थ आसता जे आमकां पचनात तेन्नाय आमच्या तोंडाक वास येवं येता. मागीर थोड्या फावटी सायनस प्रॉब्लम आसता किंवा अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक इन्फेक्शन आसता, म्हणजे गळ्याचें इन्फेक्शन आसता, तेन्नाय थोडे फावटी तोंडाक वास येता. हाजे भितर मेन म्हटल्यार तुमी आतां हांवें पयलीं सांगिल्ल्या भशेन स्केलिंग करून घेवंक शकता. समज जर हिरडेचे प्रॉब्लम आहा जाल्यार मेन लोकल जी प्रॉब्लमां आसतात, फॉर एक्झाम्पल लायक कितें कॅविटी आहा किंवा दात किडलेलो आहा तो भरून घेवपाचो. आनी तरी पूण जर वास येता जाल्यार देर आर सम मेडिकेशन्स ऑर देर आर सम लायक सिस्टमीक जर आसत जाल्यार कितें मेडिकेशन घेवन तें थांबोवं येता. ना जाल्यार बेस्ट म्हटल्यार माउथवॉश मेळटात, ऑन कावंटरूय मेळटात, नाल्यार दोतोरा कडच्यान तुमी प्रिस्क्रायब करून घेवं शकता. जे तुमी माउथवॉश तोंडान 1 मिनीट धरपा जाय, ती स्पेशली सांगपाचें म्हळ्यार. आनी तुमकां जर उदक पिवपाचें आसता जाल्यार पयलीं पिवपा जाय, ताजे उपरांत हें करपाचें. आनी 1 वर मागीर उदक पिवप ना, ताजो इफेक्ट बरो 8-10 वरां उरता. अच्छा, म्हणजे एकदा जर तुम्ही तो माउथवॉश घेतलो जाल्यार ताचो इफेक्ट 8-10 उरता, इतको वेळ पर्यंत उरता. म्हणजे मातसो हाजे स्पेशल डॉक्टर विचारता की मदीं तुम्ही जेवले सुद्दां जाल्यार स्टील द इफेक्ट विल लास्ट. नो नो नो. सो मदीं जेवणाचे उपरांत म्हणून सांगलें ताका लागून. बरें आसा डॉक्टर. एक ल्हानसो विसो घेवया, ब्रेक घेवया, कारण तुमकांय म्हणून मातसो ब्रेक दिवया आनी मागीर परतून सुरू करूया.